Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो व्हाळ सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटच तो सिदोनाक वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जळो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हळें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पियोंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हळें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोणांत मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इलो जळो एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतलीं. एलिजान म्हळें, भिये नाका, तुवें सांगलाय तशें कर. पूण पयलो म्हाका इलो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें उलयता. आखे प्रितुमेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवलीं. एलिजा उद्देशीं सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंत तेलूय सोंपूंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारतां त्या वेळा म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कर म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना पर्यान मनशानो तुमचीं काळजां दारूण उरतलीं? केन्ना पर्यान पोलक्या वस्तूंचो तुमी मोग करून रावतल्यात आनी लोटका पाटल्यान धांवतल्यात? जबाब तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हें मात जाणो जायात, आपूण मोग करता ताचे खातीर सर्वेस्पर विजमितां करता. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकोता. ताची भिरांत धरात, पातोक करूं नाकात. समाधानान नियाळ करून तुमची रात काडात. जबाब तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत? तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. गोवाचे कोडे आनी सोर्याचे कोळशे हेरांगेर भरलोले आसात, पूण तांच्या ऊन
होड सोंतोस भोलाय तुवें म्हज्या काळजान. जोबाब, तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. उद्गार. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजोळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कोणयो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रितुमेची मीठ. पूण मिठाची खारसाण बिगोडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयांतोळा मोस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरो ना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटोयना. घरांत आसत्या सगळ्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोणयो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळचो. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. धोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाचें आयदन रितें उरचें ना. राजाचें पयलें पुस्तक 17 ओळ 14. नियाळाक आदार. ज्या मापान तूं दिताय तितलें तुका त्याच भशेन परतून येता अशें आमी आयकलां. जायते फावट हांवें जायत्या भावां भयणांक आमच्या सोरभोंवती उदार काळजान आनी हात भरून दितात तें पळयलां. आनी खऱ्यांनीच ती खोशाल आनी कोरिंतकारांचे चिटीनूय आमकां मेळटा. शुभ वर्तमान मिठाची आनी उजवाडाची खबर करता. जाल्यार पयल्या राजाचे पुस्तकांत एलिजा आनी विधवा ओस्तोरेची खबर मेळटा. त्या देसान पावस ना जावन वाळ सुकलोलो आनी तान भूक लोकांची वाडलोली. आपली भूक मारूंक एलिजा एके विधवे लागीं उदक आनी उंडो मागता. विधवा आपली उणेपणाची परिस्थिती उक्ती करता आनी एलिजाक उंडो दिता. हे करणे वरवीं तिच्या धोणांत पीठ तोशें आयदनांत तेलूय उणें जावंक ना. सर्वेस्पराक दितात वो चड गरज आसलोल्यांक दितात तेन्ना देव आमचेर जायतीं देणी ओतयता. एके वटेन आमी दितात आनी दुसरे वाटेन चिंतूंक पासून नासलोले घडयेर आमकां ओगळें आनिकूय फावो जाता. दुसऱ्यांच्या जिवितांत मीठ आनी उजवाड जावंक प्रयत्न करुया आनी खोशाल जिवीत सारूंक वावरुया.
बापा, धावो वांटो दिवन सर्गींची बेसांवां उक्तीं जावन सर्वेस्पराचो उदार हात पळोवंक वावरूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.